गोंय सरकारा कडेन आमची युती आसा आनी ह्या सरकारा कडल्यान आमकां अजुनूय कांय अपेक्षा आसात। आमी 40 मतदारसंघात आपलो वावर करतले। फुडल्या वेंचणुकांचेर आतांच कितें सांगप शक्य जावचें ना म्हण महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान म्हायती दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। प्रत्येक राजकीय पक्षाक काम करपाक स्वातंत्र्य आसा आणि म्हाका जाल्यार दिसना आमी समिती नेमप आमी काम करप हेचो इफेक्ट सरकाराचेर जातलो असो दिसना म्हाका। सरकार हे आघाडी आसा, मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री म्हणून आमी ह्या सरकाराक पाठिंबो दिवन आमी सरकारा बरोबर आसा। नाही, तुमचो फ्युचर प्लॅन 40 आमदार म्हणजे काम करपाचे, लोकांमध्ये जागृती करपाची मगो पक्षबद्दल। आज एकूच हो प्रादेशीक पक्ष असो आसा की जे गोंयचें हित, गोंयचें भवितव्य आणि गोंयचें गोंयकारपण फुडें व्हरून राखूं शकता आणि हे ह्या मगो पक्षान 17 वर्सां राज्य करून सिद्ध पयलीं केल्लें आसा। बहुजन समाजाक बरोबर घेवन वचपी बहुजन समाजाचो एकूच पक्ष म्हणटा तो मगो पक्ष आणि सदांच बहुजन समाजाचें हित फुडें दवरूनच फुडें गेला। कूळ मुणकार कायदो कितें सगळे अशें हितां जपूनच फुडें हो पक्ष फुडें गेल्लो आसा। तुम्ही या सरकारा बरोबर हॅपी आसा आतां? हांव सरकाराचेर उलोवपाक हांव सरकारा भितर ना। आमचो पक्षाचे 3 आमदार आमचे 3 आमदार जे आसा त्यांनी ठरयलें की ह्या सरकाराक सपोर्ट दिवपाचो। सो 3 आमदार जेन्ना सांगता तेन्ना पक्ष फाटीं रावना। पक्षाची कार्यकारिणी ही तेंचे बरोबरच आसता। ती एक रीत ती आनी त्या रितीन आमी आज फुडें गेल्ले आसा। तरी पूण आघाडी सरकाराच्या कडल्यान खुबश्यो अपेक्षा आमचे कडेन आमकां आसा आनी आज 1 वर्स पूर्ण जातकीर फुडें ह्यो अपेक्षा पूर्ण फुडें वता की ना हेचेरूय आमी नजर दवरून आसा आनी आमी त्यो अपेक्षा सरकारा कडल्यान पूर्णत्व करपाच्या प्रयत्नांत आमी आसतले। 19चे लोकसभा इलेक्शन फाटल्या दिसांनी तुमी कितें म्हळें की आमी कदाचित कॉन्टेस्ट करतले दोन्ही मतदारसंघांत। ह्या संदर्भात आमचें कितें जालां 2019 निवडणूक जी आसा ती अजून 1.5 वर्स आसा, वर्सभर तरी निश्चित आसा। पूण आमची तयारी ही आसतली। आमकां योग्य उमेदवार मेळपाक जाय, योग्य फंड्स तयार जावपाक जाय आमचे। पूण आमची तयारी ही 2019ची आसतली आणि फुडें आमचे 3 महिने किंवा 3 महिने पयलीं आमी ठरयतले फुडें कशें वचपाचें। म्हणजे ही युती आसा ती असेंब्ली पुरती मर्यादीत, सरकारा पुरती मर्यादीत आसा न्ही। सरकार घडोवपा पुरती ही युती मर्यादीत आसा। हेतूंत कसलेच प्री कंडिशन ना, कांय ना।